कारण आज हांव फर्स्ट ऑक्युपेशनल सेफ्टी हांचे पयलें एक्सपो आज हांगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियमान जाता। म्हणजे 2 दीस पयलीं तेजें उद्घाटन जालें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सचे मंत्री निळकंठ हलर्णकर आनी मुद्दम हांवें उत्सुकता आशिल्ली, म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें। कारण म्हाका याद जाता की हांव सुरवातीक जेन्ना नोकरी करतालो त्या वेळाचेर हांव वॉज वर्कींग फॉर वन कंपनी आनी त्यामुळे हांगा येतकच म्हाका एक बरें दिसलें। कारण वेगवेगळे सेफ्टी पण हें करता आसतना तांच्यांनी केवळ इंडस्ट्री अशें धरूं ना, ताजे भितर वेगवेगळे हे ऑक्युपेशनलाच्या हातूंतल्यान हेल्थाचो विशय आसत, कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसत, जेका सेफ्टी लागता, बॉयलर्स आसतूच, हाच्या भायर सुद्दां वेगवेगळे जे हॅझर्डस आनी वेगळे हे आसात तेंचे एक बरें एक्सपो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें। म्हजे बरोबर आमचे डायरेक्टरूय हांगा आसात आनी तांच्यांनी हाच्या भितरले तांकां विविध कंपनी ज्यो फॅक्टरी आसात तांकां सेफ्टीक लागणारे जे कितें तांकां इक्विपमेंट आसात त्याचें हांगा प्रदर्शनूय आसा वेगवेगळे कंपनीचें। आनी तें करता आसतना तेंच्यांनी एडिशनल एक दवरलें की हांगा सेमिनारां हाडली घडयलीं, ताचें तेंच्यांनी प्रात्यक्षीक दाखयलें। म्हणजे एखादी सीडी आसत, लिफ्ट आसत, म्हणजे सगळें, म्हणजे फाल्यां समजा काम करता आसतना पांयार कितें पडलें जाल्यार शूज कसले वापरपाक जाय, त्या शुजा पासून ताका हेल्मेट घालपाचें हेल्मेट आसत। फायर बरेचदां पळयतात की हांवें थंय पळयलें की तें जर तेंचें हें जर हें घालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत फायरूय लागना। आनी त्यामुळे सगळ्या बाबतीक एखाद्या हातून इमिजिएटली कितें करपाक जाय, फायर ब्रिगेडचे हांगासर प्रात्यक्षिकां आसात की जेणे करून इमिजिएट फायर उजो पेटलो जाल्यार तो पालोवपाक क्वीक कितें करपाक जाय ताचें ट्रेनींग, आनी त्यामुळे एकाच जाग्याचेर सगळें हांगा पळोवपाक मेळटा।